बजेटाची रिप्लाय दितलो आनीक सुरवातेक जेन्ना उलयतना म्हाका दिसता आज गांवांनी शिगमो चल्लेलो आसा आनीक अशें दिसता की असेंब्लीनूय शिगमो जाता असो दिसता। हांव कित्याक म्हणटा कित्याक अशें दिसता की मुखेलमंत्री तासो वाजयता आनी दुसरे आमदार दुसरे मंत्री पळय आहाय ते दोल बडयता आनी जेन्ना दोल बडयता एकलो मंत्री अशें दिसता एर होस्टसा बारा नाचता तें पळ कितें सांगता ते तो येवन हिंगा असेंब्लींत उलयता। आज परिस्थिती सरकाराची सगळे सारखे सेलिब्रेशन मोडान आसता। कोण नाचता कोण मोठा दुखोता खंय दुखोत ते सांगना अशें दिसता की हो इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार सारको खुशाल आसता लोकांचे पडोंक ना। आज गोंयकार गल्फाच्या गांवांत वयता थिंगा भियेलोलो आसा गोंयकार ऑन द ग्राउंड गोंयांत भिलोलो आसा माय पाय भिलेले आसाय आपल्यागेलो पूत आपल्यागेली धूव पोत्ते गोंयांत येतले सेफ येतले काय कितें सरकाराक पडोंक ना। कालच्या दिसाक जेन्ना आमी उल्लेख केलो त्या वेळार एक हेल्पलायन म्हणून बारीकशें कितें कालच्या दिसाक अनाउन्स केलेलें आसा। दुसरें जोरी तर चोयल्यार आज गोंयांत सिलिंडर जे कालच्या दिसाक आमी मुखेलमंत्री लागीं मागले तो म्हणूंक लागलो 1 म्हयनो सिलिंडर आहा। बेंगलोर भियेलेले आहा चेन्नईचे लोक भियेलेले आहा। आयच्यान म्हाका दिसता बेंगलोरच्या रेस्टॉरंट बंद जातले म्हाका खबर ना। मुखेलमंत्री इतली कतार तो गेल्लो पयर थिंगच्यान कतार एअरवेज डायरेक्ट फ्लायट येता थिंगच्यान पायपलायन ओडून हाडल्या काय कितें इतलो सारको कूल आसा पिवपाची गरज ना म्हणटा मिटींग घेवपाची गरज ना म्हणटा स्टेक होल्डराक आपोवपा जाय म्हूण सांगना। आज हे सगळें चोयल्यार म्हादय ज्या पद्दतीन डायवर्ट जाता सरकार चूप आसा पत्रकार भावांनी एक्सपोज केलेले आसा खानापूर हिंगा हे डायवर्जन चलता एग्रेसिव्हली हिंगा काम करपाचे प्रयत्न करता ह्या सरकाराक कोडोन हो सरकार चूप आसा हेजेर आमी एक कॉलिंग अटेन्शन घातलेलें आयच्या दिसाक। आज सरकार आदेश येता केंद्रांतल्यान आदेश येता म्हादय डायवर्ट जावपाक जाय म्हणून हे सगळे आदेश हिंगा फॉलो करता। बजेटाचेर जेन्ना उलयतना ह्या सरकाराचे रीण घेवपाची पद्दत ज्या पद्दतीन रीण 10 वर्सांनी डबल केलेलें आसा बजेट इम्प्लिमेंटेशन जो मुखेलमंत्री सांगतालो 95% करतलो म्हणून उरपाट पासून जालना 59% पासून इम्प्लिमेंट जालना। तर हे सगळे जोरी तर चोयल्यार अयोध्या लँड घेता 25 कोटी रुपया म्हणून बरें आसा कॉंग्रॅच्युलेट करता पूण हिंगा प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीच्या नांवान थिवी 12.5 रुपया पर स्क्वेअर मीटर 12 रुपीज 50 पैसे स्क्वेअर मीटर दिवन लँड विकता हे कसले काय रे लँडाचे उलयना करप्शनाचे उलयना हे सगळे चोयल्यार म्हाका दिसता कोणान हे बजेट धुरंदर बजेट म्हूण सांगला धुरंदर हे धुरंदर बजेट न्हू धुरंदर हे सब लेलो अंदर असले हे बजेट जालेले आसा। म्हाका खात्री आहा ह्या सेशनाक आमी ह्या सरकाराक एक्सपोज